टेम्पलाच्या हितूंतल्यान सगळ्यांचें स्वागत करता। आज जी प्रेस रिपोर्ट प्रेस हे कॉन्फरन्स आमी आपयल्ले आसा ते मोस्टली आमचे जे सभोवतणी जितके आमची देवळाची आसा तेच्या खातीर थोडे इश्यूज जाल्ले आसा। कितें आतां पयलीं म्हणजे आमचें वेताळ देवस्थान जें आसा तें आयचें अशें न्हू, ताका ऑलमोस्ट आतां 400 ते 500 वर्सां ऑलरेडी जाल्ली आसा। कितें हे देवूळ अस्तित्वान आहा 1780च्यान आसात। कितें आनी जेन्ना आमचे पुर्तुगीज राज चलताले हांगर तेन्नाच्यान हें देवूळ आसा। 1909 ते 1934 साली पर्यंत पुर्तुगीज गव्हर्नर जो आसलो तेन्नाचो त्या काळाचो तेणेन कितें केलें की जितकी देवळां आसा पळय तेंची वेवस्था सगल्यांक तेंचे जे मूळ गांवकार जे आसलेले मूळ जे महाजन आसलेले तांकां ही दिली। आनी हे वेताळ देवस्थान जें आसा ते हळर्णकाराचे तारी हळर्णकर जे जितके महाजन आसा तेंचे आसा। कितें तेंच्या खातीर ती ह्या देवळाची वेवस्था तारी हळर्णकर महाजनांचे हेचे सोंपयली। आतां तेन्नाच्यान हे देवूळ आमचें चालू जाल्लें आसा। चालू म्हणजे इन द सेन्स कितें की देवळाचो कारबार चलता। ह्या देवळान वार्षिक जात्रा उत्सव आसता तेन्ना दिवजा उत्सव बीन आमी करता आनी बाकीचे वेरियस प्रोग्राम्सूय आमी हे करता कंडक्ट करता देवळान। आतां जाला कितें की फाटल्या दिसांनी आमी जेन्ना इतके वर्साचें देवूळ आनी आमचे 1/14 नांव येवंक जाय म्हणून आमी कितें केलो एक बारीकसो सर्वे केलो करता आसतना कितें जालें थोडे जे फॅमिली हांगर आसा जी स्थायीक आसा कितें ती येयली आनी दादागिरी करून तेंच्यांनी जी आमची मेन ट्रेडिशनल जी वाट आसलेली जे आमचे आजे पणजे जे यूज करताले तेंच्यांनी थंयसर ते बॅरिकेड घातले, बार्ब वायर घातली आनी तितून थोडे जे गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसलेले जे गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसान जे काम करतात आनी जे बरे पोजिशनान जे आसात तेंच्यांनी कितें केलें तेंच्यांनी आपलो पोजिशनाचो गैर उपयोग करून आमकां दादागिरी करून तो बॅरिकेड घातलेले आसा। कितें तितून एक आसा तो आमचो राजाराम परब म्हणून एकलो आसा तो मामलेदार म्हणून काम करता। कितें आनी दोग तीग जाण आसा भितर आनी त्या अर्थान आमच्यो गाडयो ज्यो आसलेल्यो त्यो सगल्यो गाडयो हांगल्यान वयर आमी पार्किंग करताले कित्याक चडशे आमचे जे जाणटे येताले तांकां इतकी वाट चलोन येवपाक आनी ते स्टेप्स हे करपाक लागून आमी कितें करताले गाडयो पार्किंग दवरताले हांगरूच आमचे। आनी खूब वर्सां ही जी जागो जो आसा तो फुडलो जो पार्किंगाचो जो जागो आसा थंयसर जात्रे कडेन जावं आनी हेजे कडेन सगळे फेरी बीन सगळे थंयसरूच भरताले। कितें त्या अर्थान आमी कितें केलें हे आतां आडयलें म्हणून आमी पुलीस कंप्लेंट केली, पेडणे पुलीस स्टेशनार पुलीस कंप्लेंट केली पूण पुलिसांनी कांय एक्शन घेतली ना। आतां इतकी वर्सांची वाट जेन्ना कोण बंद करता तेन्ना पुलिसांनी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडूंक जाय आसलेलें। कितें आनी तेजे पासून तितून थंय स्टेप्स घेवंक जाय आसले तेंच्यांनी जे हे करपाक लागून। कित्याक इतकी वर्सांची आतां 40-50 वर्सांचें न्हू हे 500 वर्साचें देवूळ त्या 500 वर्साच्या देवळाची वाट जेन्ना बंद करता कितें जी मेन वाट जी आसा जे एंट्रन्स आसा ती वाट बंद केल्ली आसा। कितें तेन्ना पुलिसांनी तेजेर कांय सपोर्ट आमकां केलो ना। पुलीस ते सायडींतल्यानूच म्हणूंक लागले की बाबा तेंचे सायडींतल्यानूच आमकां ऑपोजीट आमचे कडेन उलोवंक लागले पूण पुलिसांनी तेजेर कायद्या प्रमाणे कांय हे केल्लें ना। म्हणून आमी कितें केलें बाकीचे आमचो प्रोग्राम्स बीन जे जाता पळय ते आमी चालू दवरले। जे आतां फाटल्या दिसांनी घुमट आरती आसलेले ऑल गोवा घुमट आरती कॉम्पिटिशन आसलेलें तेज्या पयलीं बारीक बारीक आमी प्रोग्राम केल्ले आसले। आमी जशे जशे प्रोग्राम स्टार्ट केले तशें तशें आतां कितें जालें की सायडींतल्यान जितकी जागा जी आसलेली जी तेंच्यांनी कितें केलें तेजेर बॅरिकेड घातलो बांबूचे बाउंड्री कशी तेंच्यांनी हे केली आनी आमची जी टॉयलेट आमी जी यूज करताली जी आमची आजी पणजी जी टॉयलेट यूज करताली ती टॉयलेट कशी आसलेली पयलीं चुट्टांनी बांदताले। आमचे आजे पणजे हांगर कितें हांगर आमचे स्थायीक कोण नासलेले हांगर कित्याक कामाक लागून ते वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी आसलेले गांवभर आसलेले भारताभर आसलेले गोंय आख्खे इंडियेचे भायर लोक आसलेले पूण ते केन्नाय येताले तेन्ना हांगर टॉयलेट यूज करताले आनी लोकांक तेजी असुविधा जाता म्हणून मागीर आमकां महाजनांनी प्रोपोजिशन दिलें की बाबा तुमी टॉयलेट सारको बांदा आनी आमी तो 2019 तो टॉयलेट घातलो। त्या टॉयलेटीक लागूनच तेंच्यांनी कितें केलें खूब आमकां त्रास सोदयले आमकां ते। मागीर ती आतां टॉयलेट फाटल्या दिसांनी आमची घुमट आरती स्पर्धा आसलेली तेन्ना ती टॉयलेट तेंच्यांनी ब्लॉक केल्ली आनी ती टॉयलेट आमचे बायलांक जे आसा ती यूज करतात तांकां सकाळचे ते सांजचे 4 पर्यंत तेंची हालत बेकार जाली ह्या हितून तांकां हांगर ह्या ओपन स्पेसर कांय हे करूंक गावना। आनी आतां कशें आसा BJPचें राज्य म्हणजे मोदी सरकारान जे काडलेले हर घर स्वच्छ अभियान काडलेलें कितें त्या अभियानाक लागून
हेंच्यांनी तेजेर सगळो आडो हाडलो. जो आमचे टॉयलेट आसलो तो टॉयलेट यूज करूंक दिलो ना. म्हणजे बायलां खातीरूच दवरलेले, कित्याक आमच्या दादल्यांची वेवस्था आमी खंयसरूय करूंक शकता, पूण बायलांक लागून आमी सेपरेट टॉयलेट केल्लो. तो टॉयलेट तेंच्यांनी हें केलो. ते टॉयलेट हे करतकूच आमी 112क कंप्लेंट नेसेसरी कंप्लेंट फायल केली. पुलीस येयले. मागीर कोण गवस ना मामलेदार हय मामलेदार गवस बीन येयलो. तोय तेणेंनूय पळयले. पूण कशें आसा, एक बायास डिसिजन कांयच जावंक ना, आमचे तर्फेय जावंक ना, पूण तेंच्या तर्फेच जालें. आनी आमकां सांगलें कितें तुमी टॉयलेट यूज करनाका. इवन आमच्यो गाडयो ज्यो आसलेल्यो जे स्कॉलान शाळेन जे पार्क केल्ल्यो आसलेल्यो त्यो गाडयो पासून आमकां काडूंक लायल्यो. मामलेदार गवसान काडूंक लायल्यो. म्हणालें कितें आनी भानगडी करनाका. आतां म्हाका एक तुमी सांगा, एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट हे गव्हर्मेंट संस्था आहा. ही जी शाळा आसा ही गव्हर्मेंट संस्था आसा. ते संस्थान आमी जेन्ना यूज करतात तेन्ना दुसरे पार्टीक कसलोच तेजेर हें आसूंक जायना, ऑब्जेक्शन आसूंक जायना. पूण आमकां गवसान कितें सांगलें, मामलेदार गवसान, की ते वेहिकल तुमी काडा आनी रस्त्यार दवरा. अशे तरेन आमकां कोणाचो साथ दिलो ना. लोकल जे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर्स आसलेले तेंचे कोणाचो साथ आमकां हे जितके आमी आतां हे केल्ले आसा तितून आमकां कोणाचो साथ मेळ्ळो ना एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर्स. आतां फुडल्या जागो जो पळयतलो, एंट्रन्साचो जागो पळयतलो, तो गाडी आयज थंयसर पासून तेंच्यांनी कितें केलां, कवाथे हाडून घातलेले आसा, बारीक बारीक झाडां हाडून घातलेलीं आसा. पूण हेजेर कशें आसा की जेन्ना मामलेदारान सांगलेलें की बाबा ही जागा डिस्प्युटेड आहा, जाल्यार तुमी तेजेर कोणाकूच कारवाई करपाची ना, ना आमकां ना तेंकां. पूण इतकें आसून करून, इतकें हे इन्स्ट्रक्शन आसून करून, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसांच्यान आसून करून पासून तेंच्यांनी झाडां घातलीं, तेंच्यांनी हांगा बॅरिकेड उबे केले. म्हणजे कशें आसा, तेंच्यांनी ते कितें करतात तेजेर कांय लिगल एक्शन जायना. इनफॅक्ट एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसांतल्यान पासून तांकां हे येयलें, इन्स्ट्रक्शन येयलें पासून जाल्यार तेंच्यांनी कांय तेजेर हे घेवंक ना कितें. तेज्या खातीर आमी कितें केलें, लास्ट फायनल एप्रोच म्हणून आमी आमचें रिप्रेजेंटेशन CMाक प्रमोद सावंता कडेन गेले. आमचे 50 जाण महाजन कमिटी आमी सगळे जाण गेले आनी तेंचे कडेन आमची केस तांकां सांगली अशी अशी आसा. तांकां विडियोय दाखयलो. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिलो की बाबा आमी जी ट्रेडिशनल तुमची वाट जी आसा ती कोणूच बंद करूंक शकना. आनी हे जे कितें इशू चल्लेलो आसा ताका आपूण सारको लिगली एक आपूण डिसिजन दितलो. आनी आपूण तेजेर जितके तुमचे ते आडो बीन तेंच्यांनी घातलेलो आसा तो सगळो काडटलो. पूण आयज पर्यंत तो आडो घालूंक ना. तेच दिसा मागीर कितें जालें, आमकां डेप्युटी कलेक्टरान आमकां आपयलो. आमचो प्रेजिडेंट रघुनाथ हळर्णकर थंयसर गेलो. थंयसर वयतकूच चित्र वेगळेंच आसलेलें कितें, पूण तेय बीन कशें आसलेलें, एट द एंड आमचे तर्फे कांयच जावंक ना कितें. आयज ही जी जागा आसा हे जागेचेर मालमत्ती कोणाच कडेन ना. ही जी जागा आसा तेजी मालमत्ती कोणाच कडेन ना. आनी लिगली जेन्ना पळोवंक वचत जाल्यार हितून पासून हांव जेन्ना ओनर म्हणटा जाल्यार म्हाजें थंयसर नांव रेजिस्टर आसूंक जाय. पूण तें नांव रेजिस्टर तेंचें ना कितें. आनी इल्लिगली हे जागे जे एब्जॉर्ब करतात कितें, इल्लिगली हे जे जागे घेतात ते कितें आनी तेजेर अनुक्रमण करतात. तितून कशें आसा की तांकां हे जाग्याचो डिलींग आनी कोणाक तरी बरें जे लँड शार्क्स म्हणटा पळय तांकां करपाचें आसा, तांकां दिवपाचें आसा आनी तांकां विकपाचें आसा. म्हणून आमी CMाच्या एश्युरन्साक लागून आमी रावले केले. पूण आमकां कांय हें जालें ना. पूण तरी बीन आमकां CMाचो विश्वास आसा, कित्याक CM आमचो बरो मनीस, आमकां विश्वास आसा. आनी आमकां ते लिगली जे कितें केल्लें आहा, इल्लिगल जे केल्लें आसा तो आमकां लिगली खंय ना जाल्यार खंय तरी आमकां तेजेर हें दितलो, डिसिजन दितलो कितें. आनी हो जो पॉयंट आसा तेन्ना एसेंब्लीचे हितूनूय पासून आमचो ऑल्दोनचो MLA एडवोकेट कार्लोस आल्वारीस फेर्रा तेणेनूय पासून तो ऑब्जेक्शन रेज केल्लो की बाबा अशी अशी ट्रेडिशनल वाट हांगाल्या लोकांनी बंद केल्ली आसा. पूण तेन्ना पासून CMान एश्युरन्स दिल्लो आनी CMान मोन्सेराताक सांगलेलें की बाबा नेसेसरी रिपोर्ट्स मागोवन घे कितें. आनी मोन्सेराता पासून सांगलेलें एसेंब्लीन की बाबा रिपोर्ट्स आपूण मागयता आनी डिसिजन तेजेर बेगीनच्या बेगीन करता. पूण आयज पासून तें डिसिजन जाल्लें ना. पूण अशें आसा की आयज परिस्थिती अशी आसा की देवळाचेर हे जे लोक कोण आसा तेज्या फाटल्यान कितें, जे इतके वर्सांचें देवूळ आसून करून आनी देवळाची स्टेबिलिटी इतके वर्सांची आसलेली पासून जाल्यार
हे डिस्टेबलायज करूंक सोदतात देवळाचे एक्टिविटीज. हे देवूळ रजिस्टर ना मामलेदारा कडेन ऑलरेडी आसा 1934च्या. मामलेदाराची कितें भुमिका आतां? मामलेदाराची भुमिका सध्या कितें जाल्या की आमचे तर्फे कांय ना, फेवरींग तेंचे तर्फेच जाल्ली आसा. निवडणूक मामलेदार कंडक्ट करता. हय, निवडणूक मामलेदार एका पासून आमदाराक पासून ते सगळी सुचोवणी केल्ली आसा. पूण कशें आसा, खंय ना खंय तरी आमी सीएमाची वाट पळयता आमकां हे मेळोंक दिवपाक. न्हू आतां तुमकां नेमको विरोध कोण करता? गांवांतले लोक करता. राजाराम परब म्हणून आसा, तो मामलेदार म्हणून आसा कितें, आनी बेजिकली तो आपले जे पोझिशन आहा तेजी अनड्यू एडवांटेज घेवन तो आमकां तो यूज करता. आतां देवस्थानाक कितली जागा जेन्ना हे जे बॅरिकेड घातले पळय तेन्ना तेणेन पासून तेन्ना आमकां सांगलें की बाबा आपूण मामलेदार कितें. हांव कितें म्हणटा, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफीस आहा, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफीस जेन्ना तूं भायर सरलो काय ना कितें, आनी जेन्ना तूं रस्त्यार चलता तेन्ना यू आर अ नॉर्मल पर्सन ते क्लेम करता. आनी प्रॅक्टिकली कशें आसा, जेन्ना अनलेस अंटील एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर सायटीर येयल्या शिवाय आनी इन्स्पेक्शन केल्या शिवाय आनी जे डॉक्युमेंट तेंचे कडेन आसा आनी जे डॉक्युमेंट जे फिजिकली गव्हर्मेंटा कडेन आसा, गव्हर्मेंटाचे सर्वे प्लॅन्स बीन जे कितें आसा पळय तेजेर तेंच्यांनी आजून पर्यंत ते हे आजून प्रॅक्टिकली तेंच्यांनी हे करूंक ना, सायट विजीट करूंक ना. 1 and 14 नांव 1 and 14 ह्या सर्वे प्लॅनाक 1 and 14 कोणाचेंच नांव ना, बेजिकली कोणाचेंच नांव ना. फक्त ह्या सर्वेचे प्लॅनाचेर फक्त देवूळ आसा आनी शाळा आसा. नांव कोणाचेंच ना. नांव कोणाचेंच ना. काय उलोवंक शकना. एक तर तांकां पॉलिटिकली आसूंक शकता किंवा नासूंक शकता. पूण आमकां आमच्या सीएमाचेर विश्वास आसा, कित्याक सीएमूय हे देवाक मानता भरपूर कितें. आनी आमकां सीएमान जशें एश्युरन्स दिल्ले आसा पळय, आनी आमी तो विश्वास दवरलेलो आसा सीएमा कडेन. आनी आमकां अशें दिसता, फाल्यां सपोज हांगर तर आमचे तर न्याय जर जायना जाल्यार फाल्यां सीएम चीफ जस्टीस ऑफ इंडियाक फोन करून बसून कितें तांकां रिक्वेस्ट पासून करून हांगा डिसिजन प्रॉपर डिसिजन जावंक जाय. आतां देवस्थानाच्या ताब्यान कितली जमीन आशिल्ली? देवस्थानाच्या ताब्यान अशी सद्या कशें आसा, सर्वे प्लॅनाचेर देवस्थान दाखयल्लें आसा आनी शाळा दाखयल्ली आसा आनी तितून रेजिस्टर्ड ओनर कोणूच ना. पूण आमी रिप्रेझेंटेशन घालूंक सोदता रे गव्हर्मेंटा कडेन. आनी तेज्या खातीर लिगल केसीस पासून आमी तयार केल्ली आसा, सिवील सुटाचे पासून आमी डॉक्युमेंट्स तयार केल्ले आसा. पूण सद्या आमी वाट पळयता, आमी सीएमाची वाट पळयता. आनी जशें आमकां सीएमान एश्युरन्स दिल्ले की बाबा आपूण हे बेगीनच्या बेगीन सॉर्ट आवट करता आनी देवळाची वाट, ट्रेडिशनल वाट कोणूच बंद करूंक शकना, त्या आश्वासनाचेरच आमी सीएमाचेर विश्वास दवरून, आमचे जितके महाजन आसा तेंचे विश्वास दवरून आमी हे सगळे तेज्या खातीर रावल्या. सीएमाचो जेन्ना आमचो सीएमाचो एश्युरन्स येतलो आनी जेन्ना डिसिजन जातले, ते डिसिजन आमचे फेवरेबल जाता काय अनफेवरेबल जाता ते हेतून आमी मागीर फुडले स्टेप्स घेतले. आतां ट्रेडिशनल वाट म्हणजे ट्रेडिशनल वाट जी आसा थंयसर बाब वायर घातलेली आसा, कितें झाडां हे केल्ली आसा. आनी मेन म्हणजे कशें आसा, आमी शाळेंचे बांयचे उदीक आमी यूज करताले. जे आमचे जात्रा जाता जावं आनी उत्सव जाता, देवाचो वाडदिवस जाता, तेन्ना आमी कितें करताले, ते बांयचे आमी उदीक यूज करताले आनी नळाचें उदीक यूज करताले. आतां कमीत कमी 1000 ते 1200 लोक दर हेका येता जात्रेक, तर आमचे कमीत कमी 30 ते 40 हजार महाजन कितें बाकीचे गांवचे लोकूय येता. म्हणून आमी ती शाळेक सांगून आमी ती उदकाची सोय केल्ली. पूण तो आमचो पंप काडून तेंच्यांनी दिलो आनी जे पायपलायन आमी घातलेली ती पासून आमची हे केल्ली, डॅमेज केल्ली आसा. म्हणजे बेजिकली कशें आसा, देवूळ तांकां सगळे भोंवतणी आमकां आयसोलेट करपाचें आसा. आनी ही सायडीकली जितकी परिसराची जागा आसा ती तांकां खंय ना खंय तरी तांकां डील करून लँड शार्क जे आसा गोंयान जे येयल्ले आसा लँड शार्क तांकां विकपाचें आसा. जे हे घेतलेले आसा ते अर्थान अशें दिसता खंय ना खंय तरी तेंचे डिलींग जाल्लें आसा किंवा ते इन प्रोग्रेस आसा. तुम्ही पळयतात GNH.